फोंड्या नगरपालिकेची म्हयन्याळी बसका जाली। फोंड्या पालिकेच्या वाठारांत 4 बेकायदेशीर बंगार अड्डे आसात आनी ते स्क्रॅपयार्ड लोकां खातीर धोक्याचे जाल्यात। ते खातीर पालिका ते 4 स्क्रॅपयार्डाचेर कारवाय करतली अशें आश्वासन फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक हांणी दिली। आज फोंड्यान संबंध दिसता पळय सायनबोर्ड्स जे प्रत्येक आता कशें आसा की ट्रेड लायसन काडलो की एकटो तो हे करता की बोर्ड करता की एक लायन तो 3-3, 4-4 अशे सुद्दां लायता। सो आयज आमी डिसायड केलें की एक प्रिमायसीस जर आसा तेगेली खंयची एक शॉप जावं एक शॉप जाल्यार एकूच ताका बोर्ड लावपाक जणू काय मागीर फोंड्या सुद्दां संबंद नितळसाण बरी येतली आनी निवळ दिसतलें। आतां मुद्दम पळय तुमी एग्जाम्पल पळय हांगा सुद्दां सायडीक वचून जर पळयलें जाता की 5-6 बोर्ड अशे सगळे इवन रावंड बिल्डिंगे पळया पळय सगळे चड हें दिसता सामकें खासकट जाता सगळी कळ्ळें न्ही। सो ते डिसायड केलें कावन्सिलान आज की एकूच असो बोर्ड लावपाचो प्रत्येक जी प्रिमायसीस आपली कितें आसा तिका। ताजे उपरांत आमी इम्पोजिशन ऑफ हावस टॅक्स बेस्ड ऑन एन्युअल कॅपिटल व्हॅल्यू हें आमकां DMAच्यान आयलां की आतां ज्यो नवीन बिल्डिंग्स येतात कळ्ळें न्ही। आमचो पयलींचो हावस टॅक्स रेट जो आशिल्लो पर इयर तो 423 रुपया 36 पैसे पर इयर आशिल्लो खंयचो आतां जी आमच्या आसा हावस सगळें आमी अजून पर्यंत कांय वाडयल्लें ना। सो तेन्ना आतां ज्यो नव्यो बिल्डिंगो येतल्यो पळय आतां न्यू जो कोण फ्लॅट घेता जावं ताका हे हांगात न्ही हे गोंयभर जाल्लें आसा हे सगळे म्युन्सिपालिटीनी जालां ते DMA कडल्यान आयलां आमकां। सो पर इयर तांकां 2849.70 पैसा हें वर्साक तांकां हो टॅक्स आसतलो। सो हे नवीन फ्लॅटांक स्क्रॅपयार्डाचेर जे आसा जवळ जवळ 4 स्क्रॅपयार्ड अशी फोंड्यान आसा आनी हांकां कांयच म्हणजे हांव तांकां कितेंच म्युन्सिपालिटीक ते सोड टोटल इलिगल आसा ती काडची। तांकां आमचे मुखार COA आसा पळय आतां आमी जाता तितले बेगीन ते स्क्रॅपयार्ड पळय आमकां ताका नोटीस हाडून ताका जातले बेगीन आमी तांकां खाली करतले। तांकां आमकां फोंड्यान तांकां आमी कशेंच दवरपाचें ना। 4 आमी स्क्रॅपयार्ड जे आसा ते काडटले ते एक डिसिजन सगळे कावन्सिल आमचे जाल्ले आसा।